देवाचें उतर ह्या नियाळ मळांत सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू क्रिस्त दोग कुड्ड्या मनशांक बरें करता. पयलो, जेजू तांकां सुबेमाजार मेळटा. आमी म्हणूंक जाता की दुसरो लोक जेजू थंय धांवून वेताले म्हणून आनी खास तरेन ते दोगूय कुड्डे म्हणून ते व्हडल्या ताळ्यान जेजू दाविदाच्या पुता आमची काकलूत कोर अशे बोब मारताले. जेजू घरांत भितर सरतोच लोकांची गर्दी ना थंय ह्या दोग कुड्ड्यांक मेळून तांच्या भावार्था विशीं प्रश्न विचारता. म्हाकाय जेजू म्हज्या घरांत भितर येवन लोकांची गर्दी पयस दवरून म्हाका म्हज्या भावार्था विशीं म्हाकाय प्रश्न करता. भावार्थाच्या मळांत आमी सगळीं एके भाशेन कुड्डी, पूण जोरी तर हांवें जेजूक म्हज्या काळजाक हात लावपाक दिलो जाल्यार फावो तो मार्ग आमी दवरूंक जाय तो आमकां जेजू क्रिस्त दाखयतलो. मागुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बराबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव.